नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार। हांव गौरीश परमाणकर। गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। गोंय विधानसभेत एसटींक आरक्षण दिवपी गोंय विधानसभा अनुसूचित जमाती प्रतिनिधित्व कायदो 2025च्या अधिसुचोवणेक मुख्यमंत्र्यान दिलो येवकार। एसटी फुडाऱ्यांनी मुख्यमंत्र्याची घेतली भेट। एसटी आरक्षणाची अधिसुचोवणी जाले उपरांत गोंयच्या राजकारणात नवे समीकरण जावपाक लागला तयार। राखीव मतदारसंघांचेर आसतलो पक्षाक तेंको, सांगता एल्टन आनी सुभाष। खरेंच काँग्रेसीक आपा वांगडा जाय युती? अरविंद केजरीवालान उप्रासलो प्रश्न। ज्या पक्षा वांगडा आपाची युती आसतली त्याच पक्षाक लोकांनी करचें मतदान, केजरीवालाचें आवाहन। तरुण तेजपाल प्रकरणात मुंबय उच्च न्यायालयान दिल्ल्या निकालाक मुख्यमंत्र्यान दिलो येवकार। हो निकाल म्हटल्यार सत्याचे जैत, मुख्यमंत्र्याची प्रतिक्रिया। सत्तरी तोणीर काजरेदाड गांवांत कॉलेजीच्या तरणाट्याक आयले बुडून मरण। पुलीस करतात फुडलो तपास। 8 ऑगस्ट सावन पावस कमी प्रमाणात पडपाची शक्यताय। 1 जून ते 7 जुलै मेरेन सरासरी 32 ते 34% पावसाचो उणाव। आणि आता खबरो विस्तारात। गोंय विधानसभेत एसटींक आरक्षण दिवपी गोंय विधानसभा अनुसूचित जमाती प्रतिनिधित्व कायदो 2025ची अधिसुचोवणी जारी जाली। बेरेस्तारा 6 ऑगस्ट सावन हो कायदो लागू जाल्ल्याचे स्पष्ट केला। गोंय विधानसभेत एसटींक खातीर मतदारसंघ आरक्षीत दवरपाचो मार्ग आता मेकळो जाला। मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंता सयत हेर फुडाऱ्यांनी लेगीत ह्या अधिसुचोवणेक येवकार दिलो। राज्यातल्या गावडा, कुणबी आणि वेळीप ह्या आदिवासी समाजाक विधानसभेत राजकीय आरक्षण दिवपी कायदो लागू करपी अधिसुचोवणी केंद्रीय विधी आणि न्याय मंत्रालयान जारी केल्या। हाका लागून आदिवासीं खातीर विधानसभा मतदारसंघ आरक्षीत करपाचो भारतीय वेंचणूक आयोगाचो मार्ग मेकळो जाला। गोंय विधानसभेत अनुसूचित जमातीक आरक्षण दिवपी गोंय विधानसभा अनुसूचित जमाती प्रतिनिधित्व कायदो 2025ची अधिसुचोवणी जारी जाल्या। आश्वासना प्रमाण केंद्र सरकारान एसटी आरक्षण कायद्याची अधिसुचोवणी जारी केल्ल्यान मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान हे अधिसुचोवणेक येवकार दिला। तशेंच मुख्यमंत्र्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह हांचे उपकार मानल्यात। आता विधानसभेत एसटी खातीर मतदारसंघ आरक्षीत करप शक्य जातले अशें मुख्यमंत्र्याचे म्हणणे। एसटी रिजर्वेशन हे विधानसभेत पास जाल्ले, लोकसभेत पास जाल्ले आनी एसटी रिजर्वेशन मेळचे म्हणून गोंय सरकारचो म्हाजो प्रयत्न आशिल्लो। हांवें एक्सपेडायट करपा खातीर जायते फावटी हांवें मिटिंग्सूय घेतलेल्यो। तर वचून त्या सांगला त्या प्रमाणे हांवें म्हणटलें की ह्या दिसांनी केन्ना तरी एसटी रिजर्वेशन येतलें। सो ऑलरेडी सर्क्युलर जो आहा पयलो नोटिफिकेशन, हे नोटिफिकेशन काल रिलीज जालें 6 ऑगस्टांतल्यान। हे प्रोसेस फुडलो जो आहा तो सुरू जालो, एसटी रिजर्वेशन लागतलें। मजगती एसटी आरक्षणाविशीं राज्यातल्या एसटी फुडाऱ्यांनी मुख्यमंत्री सावंताची भेट घेतली। काणकोणचे आमदार आणि मंत्री रमेश तवडकार हांणी ह्या अधिसुचोवणेक येवकार दिला। फुडल्या 2 म्हयन्यांत आरक्षणाची प्रक्रिया पुराय जातली अशें तांचें म्हणणे। उटाचे अध्यक्ष प्रकाश वेळीप तशेंच हेर एसटी फुडाऱ्यांनी ह्या अधिसुचोवणेक येवकार दिला। बरीशीच वर्सां म्हणजे एक पॉलिटिकल रिजर्वेशनाचो डिमांड आमचो पेंडींग आशिल्लो आनी त्या संदर्भात ते विशय आसा तो भारत सरकार की आमचे माननीय पंतप्रधान, आमचे तशेंच आमचे होम मिनिस्टर अमित शाह जी आनी गोंय सरकारचे सुद्दां प्रयत्नशील आशिल्ले आनी वेळ जर जालो जाल्यार काल रातचें नोटिफिकेशन आयलें। त्यामुळेच हे सगळे गजाली म्हणजे हांव एज ए ट्रायबल मंत्री ह्या नात्यांतल्यान सगळ्या प्रोसेसांक आशिल्लो, सगळ्या फॉलोअप करपाचें आशिल्लो। म्हणून आज आमी सगळे लिडर जे आसा न्ही की आमचे माननीय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांकां थँक्यू म्हणपाक ते मुद्दम आयिल्ले आनी त्या संदर्भाचे डिटेल जे आसा आमी समजून घेतले, म्हणजे प्रोसेस ज्यो कशी आसा आनी फुडल्यो ज्यो प्रोसेस आसा सादारणशे 2 म्हयन्याक सोंपूं येता। त्यामुळे ह्या नोटिफिकेशनाचें आमी स्वागत करतात आनी स्वागत करता आसतनाच माननीय पंतप्रधान अमित शाह जी तशेंच आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तशेंच आमचे प्रदेशाचे अध्यक्ष दामू नायक हांचे सगळ्यांचे आमी आभार व्यक्त करता। एकदांचो पॉलिटिकल रिजर्वेशनाचो जो मूलभूत अधिकार आशिल्लो तो भारत सरकारान बाकी सगळ्यांनी तो दिल्लो आसा आनी ज्यो फुडल्यो प्रोसेस आसा न्ही सादारणशे आतां मुख्यमंत्र्यान समजून घेतले आमी की
फुडली प्रोसेस 2 महिने ते 2.5 महिन्यामध्ये सोंपतलो. जे काय मूलभूत अधिकार दिनात किंवा ताची प्रोसिजर करिना म्हणून ती मुवमेंट अप टू बाळ्ळी आंदोलन पर्यंत जी पयली आणि तातूंत 2 युवक आमचे शहीद जाले. म्हणजे सगळ्या लोकांनी भरपूर सहकार्य केलं आसा. म्हणजे ती एक दुर्दैवी घटना आमचे 2 तरुण गेले. म्हणजे हांव अशें म्हणन तर की तांच्या दोगांचे बलिदानाचे प्रचिती म्हणूनच ज्यो आसा न्ही ह्यो गजाली आसा आज आमकां मेळपाक लागल्यो आसा. तांकां कशेंच आमी विसरूंक शकना. आनी त्या नंतर 2012 हांव स्वताक मंत्री आशिल्लो ट्रॅव्हल अफेअर आनी त्यो आज अनेक स्किमी ज्यो केल्यो की जे अनेक डिमांड आशिल्ले करता आसतना आज हो शेवटचो डिमांड आशिल्लो की तो म्हणजे पॉलिटिकलायझेशन. तो पॉलिटिकलायझेशन म्हणलें आसा 2003 ऑनवर्ड जे मुवमेंट आसले वेगवेगळे ऑर्गनायझेशन आपल्या मुवमेंट करतात ते सगळ्यांचे सुद्दां आमी हे फर्स्ट नोटिफिकेशन काडपाक सगळ्यांचे सुद्दां आमी अभिनंदन करतात, त्यांची याद करतात आणि असेच सगळ्यांनी आपल्याला कम्युनिटी खातीर एकठांय रावतात. जे नोटिफिकेशन आमी जे डिमांड करताले ते आमी म्हणटाले न्ही फक्त 4 वयचे नोटिफिकेशन. सो ते आतां तांच्यांनी हे केल्लें आसा, नोटिफाय केल्लें आसा, म्हणजे डेट ऑफ अपॉइंटमेंट म्हणटा ती. आणि दुसरी गोष्ट तुमी एक लक्षात घेवपाक जाय, म्हणजे जवळ जवळ वर्षभरान हें आसा न्हू हो हें जाल्लो आसा, कळ्ळें न्ही, डिसिजन घेतलेलें आसा. सो वी वेलकम दॅट. आणि आता कितें आसा लास्ट जो स्टेप जो आसा आता इलेक्शन कमिशनाचें तेंचें काम आसा तें. आनी आमचें म्हणणें इतकें आसा, कळ्ळें न्ही, अजून ते अशें म्हणना आमी विक्ट्री आयलो म्हणून, कळ्ळें न्ही. जेन्ना म्हणजे लास्ट हें पर्यंत तो जातलो आनी नोटिफाय जातले खंयचे तेन्नाच आमी म्हणटले की बाबा हें संपूर्ण तो हें आसात जालें म्हणून. सीएमान ते कितें प्रोसेस आसतले, कळ्ळें न्ही, फुडलें आतां हें जाल्या नंतर ते तेणी आमकां एक्सप्लेन केल्लें आसा. आतां सद्या आमचें कितें आसलें 13 तारखेचो आमचो जो हें आसा आमी एक आमचो आक्रोश जो आसा आमी आझाद मैदानाचेर आमी करपाचो आसलो. आनी आमच्या गांवां गांवांनी आमच्यो मिटिंग्यो चालू आसल्यो, कळ्ळें न्हू. हो तांकां आतां वता न्ही, रिपोर्ट वता न्ही, रिपोर्ट केल्या नंतर कळटा बाबा ग्रावंडाचेर कितें चल्लेलें आसा मुवमेंट. सो सरकारचे प्रेशर आपल्याक इम्पॉर्टंट म्हणटा तुमी. आसूंकूच जाय. 13 तारखेचें आमचें डिसिजन जावपाचें आसा. आतां मेळटलें, आमी मेळटलें. मुख्यमंत्र्यांनी कितें सांगलां बी फाटीं गेल्या कितें? तेणी कांय तशें कांय उलोवंक. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. पावस म्हटल्यार सैमाची सोबीतकाय अणभवपाचो वेळ, पूण होच काळ केन्ना केन्ना निश्काळजीपणाक लागून घातकी थारपाक शकता. सत्तरी तालुक्यांतल्या सावड्डे पंचायतींतल्या तोणीर काजरेदाट न्हंयेत कॉलेजीच्या एका विद्यार्थ्याक बुडून मरण आयिल्ल्याची बातमी मुखार आयला. ह्या घडणुकेक लागून धोक्याच्या पर्यटन थळांचेर सुरक्षेचो प्रश्न परतून मुखार आयला. सत्तरी तालुक्यांतल्या सावड्डे मर्यादेंतल्या तोणीर काजरेदाट न्हंयेत कॉलेजीचो विद्यार्थी बुडून गेल्ल्याची बातमी सध्या मुखार आयला. या नादी तोणीर लोकांक बुडून मरण आयिल्ले. प्राथमीक म्हायती प्रमाण सुमार 25 विद्यार्थ्यांचो पंगड पावसाळी ट्रेकिंगे खातीर हांगा आयिल्लो. त्या वेळार एक विद्यार्थी न्हंयत भितर सरलो, पूण उदकाची खोलाय आनी खर प्रवाहाची म्हायती नाशिल्ल्यान तो उदकांत व्हांवून गेलो अशी म्हायती मेळ्ळा. हे घडणुकेची म्हायती मेळो बरोबर उजो पालोवपी दळ आनी पुलीस रोखडेच घडणूक थळार धांव घेत सोद वावर सुरू केले. विद्यार्थ्याची वळख आनी तो खंयच्या महाविद्यालयात आसा हाची अधिकृत म्हायती अजून उजवाडाक आयली ना. मजगती पावसाच्या दिसांनी तोणीर काजरेदाट न्हंयत बुडून जायत्या जाणांक ह्या नादी मरण आयला. उदकाची पातळी वाडिल्ल्यान आनी नेटान प्रवाहाक लागून ही सुवात सामकी धोक्याची आसा हे परत परत उजवाडाक आयला. मजगती ह्या घडणुकेचेर आळाबंद हाडपाक सरकारान खर पावलां उबारपाक जाय. कायमस्वरुपी सुरक्षा व्यवस्था, शिटकावणी चिन्हां, धोक्याच्या सुवातेर आडखळ आनी निरीक्षण प्रणालीची मागणी परतून एक फावट वाडपाक लागल्या. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. शुक्रारा देशभरात राष्ट्रीय हँडलूम दीस उमेदीन मनयलो. हँडलूम विणकारांच्या कश्टाक मान आनी थळाव्या कारागिरांक प्रोत्साहन दिवपा खातीर आनी 1905 वर्सा सुरू जाल्ली स्वदेशी चळवळीचो उगडास करपा खातीर दर वर्सा 7 ऑगस्टाक हो दीस मनयतात. भारतीय हँडलूम उद्देगाची जतनाय घेवपाचो आनी वाडोवपाचो संकल्प ह्या निमतान वोकल फॉर लोकल हो संदेश दिवन हो दीस गोंयांत खासा तरेन मनयलो. तर आयज कितें फंक्शन आहा तूं कितें डिपार्टमेंटाची? डिपार्टमेंट ऑफ हँडीक्राफ्ट टेक्सटायल एंड आयज संस्कृती भवनात हँडलूम डे, नॅशनल हँडलूम डे सेलेब्रेट करतात. सो हो सेलेब्रेशन करता आसतना आमी हांगा आमच्या गोंयांत जे वेगळे वेगळे वाठारांनी ग्रुप्स आसात सो ते हँडलूम प्रॉडक्ट्स तयार करतात. सो हांकां हांगा माची दिल्ली आसा, सो तेंचें एक्झिबिशन जाल्लें आसा. आनीक हे
हेजो कल्चरल असो प्रोग्रामूय आसा आनी त्याच बरोबर सो जे सेंटराक जे आमचे प्रोग्राम जातलो सेंटर सो जे तूं मॅसेज सुद्दां दिल्ली आसात ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरान की हो जो प्रोग्राम आसा तो सगळ्यांनी आनंदात सेलिब्रेट करचो सो ह्या खातीर सो तेंचे लायव्ह इंटरेक्शन जे हांगा आसा थंय प्रोग्राम जातलो तेजे आमी हांगा ऑर्गनायज केल्ले आसा लायव्ह इंटरेक्शन सो आयज हो आमी गोंयांत प्रोग्राम म्हणजेच आयचे डिटेल आमचे मानादी मुखेलमंत्री भौमानीस डॉक्टर प्रमोद सावंत सर हांगा येतले आनी ह्या प्रोग्रामाक स्फूर्ती हाडटले आमचे हे जे कलाकार आसात सो तांकां उर्बा हाडटले आनी तेंचे जे प्रश्न कितें आसात सो तेही सुटावे जावपाचे आमचे प्रयत्न करतले आमी सगळे सो आतां पयलीं आमी इंटरेक्शन सेशन्स आसतले जे गेस्ट स्पिकर्स आसात सो जे वेगळे वेगळे तेंची मतां आसात सो ती जाणून घेवपाचो आमचो प्रयत्न आसा आनी सीएम येयले म्हणटकीर आमचे कुणबी दायज आसा सो तांकां वेलकम सॉंगान आमी तेंचे वेलकम करतले आनी मागीर कुणबी फोक डान्स आसतलो सो त्याच बरोबर जे आमचे डिपार्टमेंटाचे जे वेगळे वेगळे स्किमी आसात सो तेंचे सँक्शन ऑर्डरूय दिवपाचे आसा अलॉटमेंट आमचे जे हँडलूम आसात सो ते हँडलूम अलॉटमेंटाचेय फंक्शन जातले तांकां करतले सो जेणे करून ते आपली स्वताची घरा कडेन सुद्दां हे हँडलूमाचे माध्यम करपाचें काश्मीरी शॉलाचो एकदा कॉस्टूच व 40,000 आणि 50,000 रुपयाचीय शॉल आसात लाख रुपयाची शॉल आसात म्हणजे सिंगल शॉल आसात बट ते इतके कॉस्टली घालच्या पेक्षा आमच्या आर्टिजनांक ते पयशे मेळपाक जाय म्हणून ती गोंयची कुणबी शॉल आसत जाल्यार ते आमकां प्रावड फील जातले म्हणजे एखाद्या विवर भयणीन ती तयार केल्ली एखाद्या ग्रामीण भागात म्हणजे ती तयार केल्ली ऑस्ट्रेलिया सारकेल्याच्या सेंटराचेर ती तयार केल्ली शॉल आसतली त्या ती तिका ते सक्षम करता तिका आर्थीक उत्पन्न दिवपी हे जर आसतलें तेन्ना खऱ्या अर्थात आमी जर म्हणटा की हँडलूम डे मनयता ताच्या फाटलो उद्देश कितें तर हँडलूम डे मनयता हेच्या फाटलो उद्देश समेस्त गोंयकारांक कळचें की हय अशा पद्दतीचे प्रॉडक्ट हे आमी खूब मोठ्या प्रमाणात आमी लोकां कडेन पावोवपाचो तयार करता कोंकणी भाशा मंडळाच्या शणै गोंयबाब कथामाळेच्या 25व्या वर्साच्या निमतान 8 ऑगस्टाक गोंयच्या वेगवेगळ्या तालुक्यांतल्या 20 केंद्रांनी ही कथामाळ जातली ह्या रौप्य महोत्सव वर्सा खातीर आयोजीत केल्ल्या ह्या कथामाळे संबंधी म्हायती दिवपाक शुक्राराक पत्रकार परिशद जाली कोंकणी भाशा मंडळाची सर्त सुरू जाता काणयो सांगपाची सर्त आखे गोंयभर आनीक सद्याक तरी खुशालकायेची गजाल म्हणटा ती सुरवातीक जे चालू जाला दर एक इस्कॉलांनी सेंटरांनी जे चालू जाला 5,000 अधिक भुरग्यांनी नोंद करून घेयल्या शणै गोंयबाब कथामाळ हांची ही 25वें वर्स आमी मनयतात हो रुप्या महोत्सवी उत्सव आमचो फाल्यां केंद्र पातळीर जातलो ह्या वर्सा गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी वेगवेगळ्या तालुक्यांनी 20 केंद्रां आसात आनी ह्या 20 केंद्रांनी सकाळी आनी दनपार अशा 2 वेळाचेर ही कथामाळ जातली ताचे पयलीं आमी गेल्या म्हयन्यान पत्रां धाडिल्ली शालेय पावड्यार सगळ्यांनी ही सर्त आयोजीत करची आनी ताका बरो प्रतिसाद मेळ्ळा आनी फाल्यां आमी अपेक्षीत करता की ही संख्या वाडटली कारण हे आमचे 25वें वर्स आनी आमी ताचे खातीर खाशेले प्रयत्न केल्ले आसात ताचे मागीर निमणी फेरी आसा सर्तीची जी जिल्लो पावड्यार जातली आनी त्याच दिसा राज्य पावड्यार जातली ती 16 ऑगस्टाक आसतली आमचे हांगा बोर्दा जी आसा मल्टीपर्पज महाविद्यालय आसा पळय थंय जातली आनीक त्या समयाचेर मुखेल सोयरेमण FM रेडिओचे कथाकार कथाकथनकार निलेश मिश्रा मुखेल सोयरेमण हाजीर आसतले ह्या वर्सा आमी खाशेली अशी तजवीज केल्या की आमचे डॉक्युमेंटेशन खंय तरी कमी जातालें आनी करतालीं पूण हे फावटी बेंगलोरचे दायजी.com हांचो पंगड येतलो जे तांचे चॅनलाचेर रिकॉर्डेड काणयो आसात ती ताचें प्रक्षेपण करतले त्या भायर स्पॉटिफायाचेरूय काणयो ऑडियो रुपान येतल्यो तशेंच म्हणजे स्थानीक चॅनलांनी आमकां अप्रोच केल्ले आसा आनी तांचोय बी प्रयत्न आसतलो ह्यो काणयो रिकॉर्ड करून तांच्या चॅनलाचेर घालपाचो
दिवचलेच्या बाजारांतली फाटले वर्सभर चर्चेत आशिल्ली धोकादायक स्टॅरकेस निमणे मोडपाक सुरवात जाली. स्टॅरकेसीच्या पोंदाचो रस्तो येरादारी खातीर बंद केला, मात स्टॅरकेसी पोंदां आशिल्ल्या गाळ्यांच्या स्थलांतराच्या प्रश्नावयल्यान ती मोडपाचो मुद्दो जो आशिल्लो तो लांबणेर पडिल्लो. ह्या स्टॅरकेसी पोंदां आशिल्ले 4 स्टॉल बाजारात स्थलांतर केल्यात जाल्यार 5 गाडे तशेंच दवरून स्टॅरकेस मोडटात. ह्या म्हयन्या मेरेन हें काम पुराय जातलें असो अदमास आसा. स्टॅच्यूची फाटल्याच्या फाटल्यान दिसता ती स्टॅच्यू इतकी मोठ्यान पावलेली की हांगा एक मोठो हांगा जावंक शकता आसलो, पूण एक नगरपालिकेन एक बरें स्टेप घेतलेलें आसा आनी ही स्टॅच्यू जी आसा ती काडटा आनी ती दुसरी नवीन बसयता. ती फाटल्यान स्टॅच्यूस आसा ती बेगींतल्या बेगीन पावची आनी चवथी पयलीं लोकांक जो हो रस्तो आसा तो उपलब्ध जावचो आनी ह्या स्टॅच्यूचो फायदो चवथीच्या पयलीं लोकांकूय जावचो, जेणे करून लोक ह्या हेजो फायदो घेतले. तो दुचाकी वाहनांनी त्रास जाता आनी वेपाऱ्यांकूय थोडो त्रास जाता. म्युन्सिपालिटी पुन्हा रिक्वेस्ट करता की तेंच्यांनी बेगीनच्या बेगीन ही स्टॅच्यूज करची आनी लोकांक तशें वेपाऱ्यांक उपलब्ध करची. आमदार म्युन्सिपालिटी मिटींग जाली ऑलरेडी आनी तातूंत डिसिजन जाला की ती बेगीन बेगीन काडची. त्या प्रमाणे काम आतां सगळें चालू आसा, म्हणजे बॅरिकेड्स लायिल्ले आसा पण सगळें हें काम बेगीन बेगीन जातलें अशें म्हाका दिसता. पूण त्याच बरोबर आज कितें आहा ह्यो सगळ्यो जे बसतात वेपारी बसतात तांचो चवथीचो बाजार बरो जावचो पडटलो. आतां फोन करून तांकां चवथीचो बाजार जावपा खातीर चवथी पयलीं ती स्टॅरकेस लावची अशें हांव म्युन्सिपालिटी कडेन रिक्वेस्ट करता. म्युन्सिपालिटीनी आजकाल दिल्ली आसा की आतां जी स्टॅरकेस आसा ती लोखंडाची ते काम करपाक स्टार्ट केल्लें आसा. एक दुकानां शिफ्ट केला त्याचबरोबर ते काम करपा खातीर जो स्टॅरकेस आसा ताचें स्ट्रक्चर हे तांचे नाराखडो तयार केल्लो आसा. खरेंच काँग्रेसीक आपा वांगडा युती जाय काय असो प्रश्न अरविंद केजरीवाल हाणें उपरासला. आपान युती करपा खातीर समिती लेगीत स्थापन केला. ही समिती सगळ्या पक्षा वांगडा युती विशीं चर्चा करतली अशें केजरीवालान सांगलें. तशेंच काँग्रेसीन आपाचेर खर टिका केल्या. ज्या पक्षा वांगडा आपाची युती जातली त्याच पक्षाक लोकांनी मतदान करचें अशें आवाहन केजरीवालान केलां. जाल्यार भाजप हो बिगर डेव्हील आनी काँग्रेस स्मॉलर डेव्हील अशें विधान आमदार वेंझीन केलें. ह्या बिगर डेव्हिलाक हारोवपा खातीर स्मॉलर डेव्हील वांगडा काम करपाची गरज आसा अशें वेंझीचें म्हणणें. Vote for Congress, so it's clear that you are not into for alliance in Goa. वो चाहते हैं क्या? आप हमारा करा दो उनसे. They have formulated an alliance committee. Even you all have formulated. We have formulated their work with them. Let's see. Yeah, but your statements like this will not do. Don't you think it will affect your further? As if their statements are very nice and very healthy statements. वो रोज हमें गाली देते हैं बैठ के. So आप अलायंस के लिए इंटरेस्टेड नहीं है सीधा? नहीं, मैंने तो कहा हमारे वाल्मीकि जर्सन एंड प्रशांत तीन लोगों की कमिटी है. They talk to all the like-minded parties. But state leadership is saying that it's decision by the central committee. G20 की बात करते हैं ना यार. आपने G20 के ऊपर चुनाव का वोट का बोला, तो इसलिए आपके जो गोवा के लीडर हैं वो तो बोल रहे हैं कि अलायंस चाहिए, अलायंस के लिए हम रेडी है. आप बोल रहे हैं कि आप कांग्रेस से अलायंस से क्या लेना देना. मैं G20 की बात कांग्रेस को वोट नहीं देना चाहिए. बीजेपी तो किसको देना चाहिए? आम आदमी पार्टी को देना चाहिए. लेकिन वो आम आदमी पार्टी जिस भी अलायंस में होगा उसको देना चाहिए. The Congress has defected several times. That is the truth. Congress आज लोकांक त्रासांक व्हायला. That is the truth. आज BJP is a bigger devil. BJP जर तो हारयलो जाल्यार हे स्मॉलर devil काँग्रेसा हाती घेवन आमकां रस्ता गरज आसा. And that is what we want to do. But we are not. You cannot discard the facts. Wenzi, तू You cannot keep every time saying we have stayed here for 4.5 years. We have not jumped to the BJP. Why? To build up the party credibility. Every time Goans cannot look at us this way. We are here. We are here with the long-term vision. We are here with the vision to provide what you desire. Congress did not do that in the past. Although they did not do that in the past, we are ready to hold their hands. Why? To defeat the BJP. But saying that Congress's sins, Congress's mischiefs, Congress's behavior towards Goans, what they have done in the past, cannot be discarded. That is still there.
That is still there. They have made policies to make sure that race smugglers is been happening what is happening today. Now we all together have to come and make sure to correct their mistakes as well as BJP's mistakes. The message is very clear. We want an alliance. We want an alliance with the good, bad, ugly, everybody to defeat the BJP. एसटी आरक्षण अधिसुचोवणी जारी जाल्या उपरांत गोंयच्या राजकारणात व्हड खवदळ पातळ्ळा. खंयचे 4 मतदारसंघ एसटी खातीर राखून दवरतले हो प्रश्न आता राजकीय मळार चर्चेचो विशय थारला. आरक्षणाच्या निर्णयाक लागून जायत्या इच्छुक लोकांचे राजकीय गणित बदलू येता, पूण ताचो थेट परिणाम जायत्या फुडाऱ्यांच्या फुडाराचेर जावपाची शक्यता आसा. मजगतीं मंत्री सुभाष फळदेसाय आनी केपेचो आमदार एल्टन डिकोस्टा हाणें पक्ष खंयचोय निर्णय घेतले तो मान्य करतले आनी लोकांची सेवा करप हाका प्राधान्य दितले अशें तांच्यांनी स्पश्ट केलां. एसटी आरक्षणाची अधिसुचोवणी जारी जाले उपरांत गोंयच्या राजकारणात नव्या समीकरणाचो खेळ सुरू जालो. आता सगळ्यांचे लक्ष एकाच प्रश्नाचेर आसा, खंयचे 4 मतदारसंघ एसटी खातीर राखून दवरतले. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण ज्या मतदारसंघांनी एसटी समाजाची लोकसंख्या चड आसा थंय मतदारसंघा खातीर आरक्षणाची शक्यताय आसा. सांगे, केपें, प्रियोळ, नुवें आनी सावड्डे मतदारसंघाचो हे वळेरेंत आस्पाव आसा. सावड्डे मतदारसंघ राखून दवरल्यार भाजपा खातीर वेंचणूक लडोवपाची तयारी करपी दीपक पावसकर आनी संकेत आर्सेकार हांकां व्हड राजकीय धपको बसूं येता. तेच प्रमाण सावित्री आनी बाबू कवळेकारान फाटल्या कांय वर्सांच्या राजकीय कश्टाचेर प्रस्नचिन्ह उबें जाला. बाबू कवळेकारान आपल्या धनगर समाजाक एसटीचो दर्जो मागिल्लो आनी मुख्यमंत्र्यान आश्वासनय दिल्ले, पूण आरक्षणाची अंमलबजावणी जाले उपरांत बाबू कवळेकारान ताची घरकान्न हांच्या राजकीय फुडाराचेर परिणाम जावपाक शकता. मजगतीं सांगेचो आमदार आनी मंत्री सुभाष फळदेसायान ज्या मतदारसंघांतल्यान पक्ष उमेदवार उबो करतलो ताका तेंको दितलो आनी आपूण पक्षान दिल्ले खंयचीय जापसालदारकी स्विकारपाची तयारी दवरतलो अशें सांगले. जाल्यार पक्षान वेंचणूक लडोवपाची जापसालदारकी दिल्यार आमी ती मान्य करतले आनी पक्षान आमकां हेर खंयचीय जापसालदारकी दिल्यारय आमी ती प्रामाणीकपणान आपणायतले अशें केपेचो काँग्रेसीचो आमदार आल्टन डिकोस्टान सांगत राजकारणात प्रवेश करपाची आपली भूमिका स्पश्ट केली. एसटी आरक्षणाची निमणी वळेरी जाहीर जावचे पयलीं लेगीत गोंयच्या राजकारणात ह्या हालचालींक लागून गती मेळ्ळा. जायत्या इत्सूक लोकांची सपनां धोक्यात आसतना जायत्या जाणांच्या निमतान नव्या राजकीय इत्सुकांचे दारां उक्ते जावंक शकता. आता सगळ्यांचे लक्ष सरकाराच्या निमण्या निर्णयाचेर आसा. काय भोगता चोडांचो चड काम दिसता म्हाका एसटी महाबसत केले आनीक खरेंच एक सायडीन दुखूय जाता आनी टायम कार्य मेळपाना तेंका कसोच काम करपाक. बिकॉज हे समाज हो जो एसटी भाव जे आशिल्ले आमगे केपेचे हांव बाकीचे उलयना देवर निग्लेक्टेड. बाकीचे कोणी कितें म्हणून आय गिवन देम लायट रोड्स वॉटर whatever I could do for the last 4.5 years. So I am proud. म्हाका एक सायडीन खुशालकाय जाता बट एक सायडीन दूख जाता कित्याक हेमी जायत काम उरली ती करपाक म्हाका कडेन आनी मुखार मेळपाना बिकॉज इट वील बी रिजर्व. बट डेफिनेटली इफ आय हॅड टू कॉन्टेस्ट इन 2026 or 27 इलेक्शन आय वूड हॅव वन विथ अ डबल मार्जिन वॉट आय गॉट लास्ट टायम कित्याक येतले भाशेन काम केलें. बट गॉड्स प्लेन देव जाणा आनीक ऑल द बेस्ट. May the new leader who comes in Kepe, ST reservation जातले फायनल स्टेज आनी जे ST हांव कोणी तरी जो इलेक्शनाक बसलो हांव मागणें आसा मागीर उच्च पार्टीचो आय वील ट्राय दॅट आय वील सी दॅट अ काँग्रेस कॅन्डिडेट विन्स इन केपें. इट इज माय चॅलेंज. आय वील सी दॅट यू विन्स इन केपें. म्हाका लोकांनी मत दिलें तातूंत कित्याक हांव मुक्त मनान काम केलां. आतां मंडळाचें एक केलां जेन्ना तूं कसलेंय काम धंदो जावं राजकारण तूं बरें इंटेन्शनान जर स्टार्ट करता जाल्यार तें तुजें सक्सेसफूल जाता. आमकां हें करतले. हांवें भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्र्या कडेन उलयलें आसा की म्हजें जर खंय गरज लागतली जर जायत जाल्यार म्हाका तुमी खंय सांगता त्या जाग्याचेर तिकेट दिवपाचेर ताचेर हांव लडोवपाक तयार आसा. जायना जर जाय जाल्यार संघटन कार्य आसा जावं बाकीचें कार्य आसा तातूंत भितर हांव वावून येतलो. कारण आमी फक्त आमदार जावनच कितें तरी हें करतले अशें कांय ना. देशाची सेवा करपाक जाय, पार्टीची सेवा करपाक जाय जाल्यार आमकां जी जबाबदारी पार्टी दिता ती पार्टी घेवन वतले. सो म्हाका पूर्ण खात्री आसा की पार्टी खंय ना जाल्यार खंय आमकां एकोमोडेट करतली. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. 8 ऑगस्टान पावस कमी पडपाची शक्यता आसा. आता मेरेन सुमार 50 इंच पावसाची नोंद जाल्ल्याचें कळटा. अंदूच्या वर्सा सरासरी 32 ते 34% पावस उणो जाल्लो आसा. फुडल्या 48 वरांत ढगाळ वातावरण आसपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्ली आसा.
तरुण तेजपाल प्रकरणातल्या मुंबय उच्च न्यायालयाच्या निकालाक मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी होकार दिलो. 13 वर्सां उपरांत एका बायलेक न्याय मेळप म्हटल्यार सत्याचे जैत अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्र्यांनी दिली. ती केस ह्या पर्टिक्युलरली गोंयांत जाल्ली आनी एखाद्या महिला भगिनीचेर कसोच अन्याय जावचो न्हू हाच्या खातीर सरकारान ही केस कंटिन्युअसली फॉलो केली. 13 वर्सांच्या उपरांत एखाद्या भगिनीक न्याय मेळ्ळो हो सत्याचो विजय आसा. हो ताका मेळ्ळा तो एका म्हणजे भयणीक मेळ्ळो न्याय आसा, योग्य न्याय तिका मेळ्ळो म्हणूनच सरकारान ही कंटिन्युअसली फॉलो केला. हांव खरोखरूच म्हणजे तिकाय बी म्हणजे एखादो कन्सिस्टंटली 13 वर्सां एखादो फॉलोअप करप हांव म्हणजे पुलीस डिपार्टमेंट आनी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्युशन हांचे खूब खूब अभिनंदन करताच. बट त्या बरोबर कन्सिस्टन्सी जी विक्टीम आशिल्ली तेणी फॉलोअप केला, आमच्या बरोबर रावली ह्या केसीत. ह्या खातीर केस जाताना तिकाय बी हांव खरें म्हणजे सॅल्यूट करता. मडगांवच्या एका पेट्रोल पंपाचेर लायिल्ल्या पोस्टराक लागून नवो वाद चालू जाला. रायफलाच्या फोटो वांगडा मोदीने मरवा दिया अशा विधाना सयत आशिल्ल्या ह्या पोस्टराक लागून वाठारांत बोवाळ पडलो. मजगतीं गोमंतक टीव्हीच्या ब्रेकिंगेची दखल घेत पुलिसांनी रोखडेच घडणूक थळाचेर वचून पोस्टरां काडली आनी ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास चालू आसा. ह्या प्रकरणात संबंधीत अधिकारी कितें कारवाय करतले हाचेर नागरिकांचें लक्ष आसा. मडगांवच्या गोमंत विद्यानिकेतनाक ऑपोजीट जो पेट्रोल पंप भारत पेट्रोल पंप आसा ताच्या पेट्रोल पंपाच्या खांब्याचेर आज एक कॉन्ट्रोवर्शियल पोस्टर लायिल्लो दिसलो. त्या पोस्टराक बरयल्लें आशिल्लें मोदीने मरवा दिया आनी सकयल AK-47चे इमेज आशिल्ली. तो पोस्टर जो आशिल्लो हो खांब्याच्या वयल्यान ताणी मारिल्लो. पेट्रोल पंपार काम करपी लोकांक विचारलें हो पोस्टर कोणी मारिल्लो, पूण ते म्हणटात आमकां खबर ना, केन्ना मारिल्लो खबर ना. पूण आज हो लोकांचो एक हांगा केंद्रबिंदू जाल्लो आनी त्याच बरोबर हाका लागून खुबशी कॉन्ट्रोवर्सी जाली. मेन म्हणजे हाची कॉन्ट्रोवर्सी कित्याक लागून जाल्यार वादग्रस्त कित्याक जालो जाल्यार ही जी काळी इमेज दाखयल्या पोस्टराचेर ती AK-47 गन, ताका लागून ही कॉन्ट्रोवर्सी सुरू जाली. आमी जेन्ना ही स्टोरी ब्रेक केली म्हणजे हो पोस्टर ब्रेक केलो तेन्ना पुलिसांक जाग आयली. पुलीस हांगा आयले आनी तांणी तो पोस्टर सगळी जे विचार लायिल्ले तितले पोस्टर पिनून उडयले. सरकाराची सगळी यंत्रणा तांकां पाविल्ली आसा म्हणजे CID युनिट आसतलें, LIB युनिट आसतलें, मडगांव पुलीस आसतलें, ते हांगा पावून ते आतां हाजी चवकशी करतात अशें दिसून येता. लोक स्टाफाक जर विचारलें ते म्हणटात आमकां खबर ना कोणी लायलो आनी केन्ना लायलो तो. मे बी काळखाचो रातीचो लावन गेलो आसतलो आसपाकूय शकता. सो पुलीस आतां हाजो कसो तपास करता तें पळोवपाक जाय. कोणी लायला ताका धरपाक शकतात काय तेंय पळोवपाक जाय. कारण हातूंत भितर जरी क्लियर नांव नसलें प्रायम मिनिस्टराचें तरी नांव आसा मोदीने हमको मरवा दिया. एक वेळ आसपाक शकता कारण खूब जाण प्रोटेस्ट करतात सद्याक इथनॉल पेट्रोलाक लागून आनी ताका लागून हो लावपाक शकतात. पूण जे गन तातूंत भितर वापरला ताका लागून हो चड कॉन्ट्रोवर्सीक आयिल्लो आसा. पोस्टर जो आसा तो कॉन्ट्रोवर्सीक आयिल्लो आसा. आतां पुलीस कसली खंयची CCTV आधाराचेर ताका धरतले काय ना हो प्रश्न आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवचें नांव बरोबर. हे आशिल्ले गोमंतक टुडे बुलेटीन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.